आजच्या या पत्रकार परिषदेत म्हजे बरोबर आमचो सांतांद्रेचो आदलो आमदार बाब फ्रांसीस सिल्वेर, त्याचबरोबर आमचो BJPचो नॉर्थ गोंयचो प्रेसिडेंट महानंद अस्नोडकार आणि हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता। आज आमी जे मेळ्ळ्यात ते एकूण लोकसभेची इलेक्शनाची तयारी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीची चालू जाल्ली आसा आणि जशें तुमकां खबर आसा की उत्तर गोंयांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून श्रीपाद भाऊ नायक हे 6वे फावट ह्या इलेक्शनाक उबे रावल्ले आसा। आनीक सावथ गोंयांतल्यान मिसेस पल्लवी धेंपो ही भारतीय जनता पार्टीची उमेदवार म्हणून सावथ गोंयांतल्यान कॉन्टेस्ट करता। ह्या दोन्ही कॅन्डिडेटांचे डिक्लेरेशन जाल्या उपरांत ऑफिशियली आमी प्रचाराक सुरवात केली। पयल्या राउंडा भितर पार्टीचे आमचे कार्यकर्ते आसतले, बरे मागपी आसतले, वेलविशर्स आसतले, तांकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून मेळपा खातीर म्हणून आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट जे आसा त्या दोन्ही कॅन्डिडेटांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर भोंवपाक सुरवात केली। आयज 15 एप्रील आसा आनीक सादारणपणान 27, 24, 25 एप्रिला पासून ते आयज मेरेन आमी जर आढावो घेत जाल्यार दोन्ही कॅन्डिडेटांचो दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आनी दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपलो पयलो राउंड जो आसा हो राउंड ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा आनी त्या हातूंतल्यान जशें हांवें म्हळें की लोकांक मेळप, कार्यकर्त्यांक मेळप, वेलविशरांक मेळप, सिंपथायझरांक मेळप आनी त्याच बरोबर लोकां वांगडा इंटरेक्शन करप अशा पद्दतीचो प्रोग्राम जो आसा हो दोन्ही कॅन्डिडेटांचो पयल्या राउंडाक जालो। तेजे उपरांत आतां सेकंड राउंड जो आसा तोय ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा। सावथ गोंया भितर मिसेस पल्लवी धेंपो हिचो सेकंड राउंड जो आसा तो ऑलरेडी चालू जाला। आयज ती वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा आनी हातून जेन्ना लोकांक मेळटा, कार्यकर्त्यांक मेळटा आनी ज्या पद्दतीचो एकूण रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तो पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही उमेदवार जे आसात जावं उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊ आनी दक्षिणेंतल्यान मिसेस पल्लवी धेंपो हे दोगूय जाण निश्चितपणान जैतिवंत जातले हातून मात्तूय दुबाव ना। हें इलेक्शन जें आसा तें लोकसभेचें आसा आनी ह्या देशाचें इलेक्शन आसा, देशाचो सरकार वेंचून काडपाचें इलेक्शन आसा आनी त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या जनतेन सुद्दां आमकां लक्षांत अशें येता की गोंयच्या जनतेन हो निर्णय घेतिल्लो आसा की ह्या इलेक्शनान सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही खासदार जे आसात, दोन्ही उमेदवार जे आसात ते खासदार म्हणून हे दिल्लीन वचचे, कारण नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल ह्या देशाक एक बरो सरकार, सगळ्यांच्या विकासा खातीर, उदरगती खातीर काम करपी सरकार हेची गरज आसा। आणि म्हणून फाटले 2 टर्म नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जे वावर केला, काम केला, त्याच्या आदाराचेर ह्या जनतेन, गोंयच्या जनतेन सुद्दां हो निर्णय घेतिल्लो आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा। काल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान संकल्पपत्र भारतीय जनता पार्टीचे ह्या इलेक्शना खातीर कितें आसतलें आनी मुखार आमी कितें करपाक सोदता हेज्या संबंधांतलें संकल्पपत्रय जाहीर केलां आनी म्हाका खबर विश्वास आसा की तुमचे पर्यंत हें सगळें संकल्पपत्र पावलां। आमी जर पळयत जाल्यार फाटल्या 10 वर्सां भितर सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून ह्या सरकारान वावर केलो आनी जेन्ना हांव सामान्य मनीस म्हणटा तातूंत तो शेतकार आसतलो, तातूंत तो नुस्तें मारपी आसतलो, तातूंत तो सामान्य मनीस जो आसा की ज्याच्या पर्यंत आयज मेरेन विकास म्हणटा तो कितें तो पावूं ना काँग्रेसीच्या कार्यकाळान, थंय मेरेन तो पावपाचें काम जें आसा तें आमच्या सरकारान केलां आनी म्हणून नरेंद्र मोदीच्या सरकारान हें जें काम केलां त्याच्या आदाराचेरूच त्याच्याच आदाराचेर मॅनिफेस्टो जो आसा, संकल्पपत्र जें आसा त्याच्याच आदाराचेर मुखार वता आनी म्हणून देशांतली जनता म्हणटा आसतना म्हणटा की मोदी की गॅरंटी, कारण जर मोदी उलयता आसत आनी मोदी जर सांगता आसत जाल्यार त्याच्यात जनतेचो विश्वास आसा आनी मोदी सांगता ते निश्चितपणान घडटले हेचेर जनतेचो विश्वास आसा। आणि म्हणून शेतकऱ्या खातीर आसतलें,
महिला खातीर आसतले, युवक तरणाट्यां खातीर आसतले, त्याच बरोबर गरीब लोकांच्या खातीर आसतले, हेल्थ सेक्टरा भितर आसत, एज्युकेशन सेक्टरा भितर आसत, घरां बांदपा खातीर आसत, अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ह्या सरकारान जे कामां सगळ्या सामान्य मनशा पर्यंत पावयल्लीं आसा ती तेजे आंकडे जे आसा ते आमच्या सगळ्यां पर्यंत आसात म्हणून हांव तेजें परत रिपिटेशन करिना. पूण आनी तेजो बेनिफीट हो जसो थंय मेरेन पावला तसो देशभरा भितर पावला तसोच तो गोंया भितरूय पावलो आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आनी म्हणून जेन्ना ह्या सगळ्याचे आमी अशें म्हणटात की टँजिबल फ्रुट्स म्हणजे तेजी सगळीं फळां जी आसात ही जेन्ना लोकांक मेळपाक लागता तेन्ना लोकांचो तेजेर विश्वास बसता. आनी हो लोकांचेर जो विश्वास आसा हो लोकांचो विश्वास एका अर्थान मोदीच्या त्या नेतृत्वा भितर आसा आनी म्हणून तर लोक म्हणटात की हो मोदीची गॅरंटी आसा. म्हणून देशभरा भितर सुद्दां आमी पळयतात की देशभरा भितर ज्या पद्दतीचो मोदीजी प्रचारा खातीर वतात तेन्ना ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स ताका मेळटा आनी हो रिस्पॉन्स जर आमी पळयत जाल्यार निश्चितपणान एक देशा भितर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एक तिसरे फावट निश्चितपणान जिखून येतलो आनी नरेंद्र मोदी हो प्रायम मिनिस्टर म्हणून तिसरे फावट निश्चितपणान जैतिवंत परत एकदां जातलो हो एक विश्वास सगळ्यांच्या भितर आसा. सगळ्या गजालीचो हें पळयतात तेन्ना त्या सगळ्याचो परिणाम गोंया सारक्या राज्या भितर सुद्दां दिश्टी पडटा. आनी म्हणून आयज आमचो प्रचार जो आसा तो एका पॉझिटीव नोटाचेर सगळ्यांक वांगडा घेवन समाजांतल्या सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन सगळ्या जातीच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांक वांगडा घेवन हो आमचो प्रचार जो आसा तो चालू आसा आनी तातूंत सगळे जाण वांटेकार जातात. आमी पळयतात की आमचे सगळे मंत्री आसतले, सगळे आमदार आसतले, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आसात, सगळे पार्टीचे मोर्चा आसतले, सगळे कार्यकर्ते आसतले, हे सगळे जाण एकठांय येवन आयज आमच्या ह्या दोनूय कॅन्डिडेटा वांगडा तेंचे बरोबर सगळ्या कडेनी प्रवास करता आसतना आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आनी हे सगळें करता आसतना सुद्दां लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो उपाट आसा, तो खूब व्हडलो प्रतिसाद आमकां सगळ्यांक मेळटा. आनी म्हणून ह्या विश्वासाच्या आदाराचेरूच 7 मेक जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना लोक जेन्ना वोटिंगाक वतले तेन्ना निश्चितपणान सगळीं चडांत चड मतां जीं आसात ती कमळाचेर पडटलीं आनी आमचे दोनूय उमेदवार जे आसात हे दोनूय उमेदवार जैतिवंत जातले हेचे बद्दल आमच्या मनान दुबाव ना, जनतेच्या मनान दुबाव ना आनी देशांत परत एक फावट नरेंद्र मोदीचो सरकार जावपा खातीर सगळ्या लोकांचे पॉझिटीव मतदान जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीक जातलें. ह्याच प्रचाराचो भाग फुडें व्हरता आसतना इलेक्शनाचे एकूण प्रोसिजर जो आसा तो गोंया भितर चालू जाला आनीक नॉमिनेशन फायलींग जे आसा तेज्या संबंदांतलो प्रोसेस जो आसा तो 12 तारखेच्यान सुरू जालो, 12 एप्रिलांतल्यान 19 एप्रील मेरेन तो चलतलो. आनीक आमचे दोनूय उमेदवार जे आसात श्रीपाद भाऊ नायक नॉर्थांतल्यान आनी मिसेस पल्लवी देंपोई सावथांतल्यान हे दोगूय जाण आपले कॅन्डिडेचर जे आसा आपले पेपर जे आसात हे फाल्यां फायल करपाचे आसात. आनी फाल्यां म्हणजे 16 तारखेर मंगळारा नॉर्थाचे श्रीपाद भाऊ जे आसात ते आपले कॅन्डिडेचर आपले पेपर जे आसात दनपारां 12:30च्या हातून फायल करतले. ताका लागून त्याच बरोबर मिसेस पल्लवी देंपोई जी आसा ती आपले पेपर जे मडगांवां कलेक्टर ऑफिसान सकाळीं 11 ते 11:15च्या टायमा भितर फायल करतली. आनीक त्या टायमाचेर आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते आसतले, बरे मागपी आसतले, स्वाभावीकपणान ह्या आमच्या उमेदवारां वांगडा त्या कडांनी आसतलेच. आनीक ह्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक विनंती करता, आव्हानूय करता की जेंकां आमच्या उमेदवारा बरोबर आमच्या उमेदवाराक तांकां एका अर्थान कॉंग्रेच्युलेट करपा खातीर तांकां आपलो मोरल तेंको दिवपा खातीर जेंकां येवचें अशें दिसता त्यांनी निश्चितपणान फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर मडगांवां जे आमचे BJPचें ऑफीस आसा थंय येवचें. आनीक त्याच बरोबर नॉर्थांतले कार्यकर्त्यांनी सकाळीं 11 वरांचेर हांगा पणजे BJP ऑफिसा कडेन येवचें अशें आमी तांकां आव्हान करतात. ह्या निमतान आमचे जेन्ना दोनूय उमेदवार फॉर्म भरपा खातीर वतले तेन्ना कार्यकर्ते आसतले, वेलविशर्स आसतले, ऑफिस बॅरर्स आसतले, हेंचो तेंको तांकां सगळ्यांक आसा आनी तेंचे एक सगळ्यांचे बेस्ट विशीस आपल्या फाटल्यान आसा. हे एका अर्थान तांकां एक उमेद दिवपी आनी तांकां एका आदार दिवपी, मोरल बुस्टींग करपी अशा पद्दतीचें हें जातलें. आनी म्हणून ते सगळे त्या निमतान सगळ्यांनी उपस्थित रावचें अशें आव्हान ह्या टायमाचेर आमी करता. एकूण ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान जो एकूण सगळो आतां प्रचार चल्ला तो एकूण नॉमिनेशन फायल केल्या उपरांत खऱ्या अर्थान ताचो ऑफिशियल प्रचार म्हणटा तो सुरवात जातलो. आनीक
आमकां विश्वास केंद्रांतले कांय नेते जे आसात ते नेत्यांची सभाय त्या टायमाचेर जावपाची शक्यता आसा. त्याच बरोबर आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी पक्षाचे आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे जशे फाल्यां नॉमिनेशन भरपा खातीर दोनूय उमेदवारां वांगडा दोनूय कडांनी आसतले, त्याच बरोबर सगळ्याच प्रचाराच्या हातूंत त्या दोगांनी ज्या पद्दतीचो पेडणे सावन काणकोण पर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीर म्हणात किंवा लोकांक मेळपा खातीर म्हणात ज्या पद्दतीचो त्यांनी एक झंझावात केल्लो आसा, तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की भारतीय जनता पार्टीन कितल्याक सिरियसली आनी कितल्या गंभीरपणान ह्या इलेक्शना कडेन भारतीय जनता पार्टी गोंयची पळयता. आनी एक निश्चितपणान तातूंतल्यान हें इलेक्शन जिखपाच्या नदरेंतल्यान आमी सगळीं पूर्ण ताक ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या फाटल्यान लायिल्ली आसा हें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आनीक म्हणून फाल्यांच्यान जेन्ना नॉमिनेशन फायलींग प्रोसेस सुरू जातलो तातूंतल्यान मागीर फुडले मुखावेले जे इलेक्शनाचे जशे एक एक टप्पे जे आसा ते टप्पे जेन्ना लक्षांत येतले त्या प्रमाण तुमचे पर्यंत आमी निश्चितपणाने पावयतले, तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनते पर्यंतूय पावयतले. पूण जो विश्वास जो लोकांचो एकूण पाठिंबो आसा तो पळयत जाल्यार आमी जैतिवंत जातले, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ह्या समयाचेर म्हजे बरोबर हांगासर आमचे आदले आमदार बा फ्रांसीस सिल्वेर आसा. हांव ताका विनंती करता की ताणें ह्या समयाचेर आपले तुमकां प्रेसवाल्यांक गुड इवनिंग म्हणटा. आनी आमचे मदें बरोबर आसात आमचे नारायण सावयकर बाई, महानंद आसनोडकर, नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. बाब नारायण सावयकरान तुमकां सांगलां सगळे आमचे दोनूय सिटां कशे भाशेन आमचे कार्यकर्ते जिखून हाडटलेच, हातूंत दुबाव ना. दोनूय आमची सिटां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जिखतलींच. आनी आमच्या मतदारसंघांत जशें हांव वयता आतां मतदारसंघांत जाल्यार आमचे MP जे आमचे श्रीपद भाऊ आमकां कॅन्डिडेट म्हण आसात नॉर्थ गोवान, आमच्या मतदारसंघांत विजीट आमी तेणी केल्ली आसा. 6 तारखेर आमची विजीट जाली फूल. सकाळचे आमी 10 पर्यंत पयले आमी आमचे बांबोली क्रॉसा कडेन वचून आमचे ब्लेसिंग घेतली, लादीन केली. आनी सगळे विलेजीन अख्खे आमचे सांदांद्रे मतदारसंघांत 7 विलेजी आसात. 7य विलेजीन आमी तेजे विजीट करून ताजे सगळे आमचे वेल विशर्स कार्यकर्ते BJPचे आनी फ्रेंड सर्कल हे आमचे एक विलेजीन आमी सगळ्यांक मेळ्ळे आनी सगळ्यांचो लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आसा. आनी सगळे आमी 7 विलेजीन जे आमी सकाळचे 10 सुरवात केल्ली ती रातची 10 पर्यंत आमकां आमचे पयलीं आमी आमचे श्रीधाम पाल्यांक गेले, दुसरे आमी कुर्का गेले, तिसरे आमी बाती विलेजीन गेले, चवथे आमी गोवा वेल्ल्या विलेजीन पावले, 5वे आमी आगासाई विलेजीन पावले, 6वे आमी नेवरा विलेजीन आनी 7वे आमी लास्ट आमची डोंगरी विलेजीन पावले. सगळ्यांचो रिस्पॉन्स इतलो मेळ्ळो आसा. भाऊ आमी तुज्या फाटल्यान आसात, हातूंत भिवपाची कसलीच गरज ना. सगळे कम्युनिटी लोक आमचे जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जे आमचे मतदारसंघांत आसात सगळ्यांनी बरो तेंको ताका दिल्लो आसा. आनी आमच्या मतदार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां भाऊ मेजॉरिटी आमच्या मतदार आमी दितलेच. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते इतले बरे नेटान वावुरतात आनी आयज पासून आमी सुरवात आतां जाल्ली आसा. आनी आमचे जावं आमच्या मतदारसंघांत आनी तिसवाडीन सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन तो भोंवलोलो आसा, जावं तालिगांव, सांताक्रूज, कुंभरजुवा आनी पणजे हे 5य कॉन्स्टिट्युन्सीन आपले विजीट फर्स्ट रावंड तेणें काडलेलो आसा. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीचेर आतां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटीची जी आमी जे रिप्रेझेंटेटीव आसात, आमचे मंडल आसात, सगळे कार्यकर्ते आसात, सगळे आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आसा जावं आमचे मतदारसंघात. आनी दुसरे तिसवाडीनूय आमी आमचे लीड आमी 5य कॉन्स्टिट्युन्सींक मेजॉरिटी लीड आमच्या भाऊक आमी लीड दितले. आनी BJPचें जैतिवंत नॉर्थ गोवा आमी आतां इतले पळयतात, नॉर्थ गोवा सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आसा. आनी दोनूय सिटां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, दोनूय सिटां आमची नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. बाबा आमचे श्रीपद भाऊ नायक आनी पल्लवी देपो सावथाक ही दोनूय सिटां आमची येतलीच. बेरोजगारीवर काहीच उल्लेख केला नाही जाहीरनाम्यात. म्हाका दिसता की जाहीरनामो जो आसा तो जाहीरनामो विकासीत भारत दोळे मुखार दवरून जो आसा तो त्या पद्दतीन केल्लो आसा.
आनीक ज्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे म्हाका दिसता की आमी बेरोजगारी आसत किंवा तूं म्हारगायेच्या संदर्भान आसत आमच्या सरकारान खरें म्हणजे हे इश्यूज जे आसात ज्या पद्दतीन हँडल केल्ले आसा आनी तातूंत निश्चितपणान सांगलां की मुखार जेन्ना ह्या सगळ्याचो आमी विचार करता तेन्ना निश्चितपणान हातूंतल्यान कशा पद्दतीन आमी मुखार वचपाक सोदता हेच्या संदर्भांतलो उल्लेख तेजे भितर आसा आनी म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालीचो आढावो घेतलेलो आसा आम आदमी पार्टीन प्रायम मिनिस्टराची फिक्स जाली हे आमकां तशें इंडिकेशन आयलां तेजे बाकीचे डिटेल्स जे आसात ते ठरपाचे आसात अजून डेट ठरूना ना जाल्यार आम आदमी पार्टीन हां जशें कळटलें त्या प्रमाणे तुमकां सांगता सर आम आदमी पार्टीने एक आरोप केलाय की वीज मोफत वीज बिलाची घोषणा सरकार बीजेपीच्या जाहीरनाम्यात आहे ऑलरेडी ती आम आदमीने इम्प्लिमेंट केली कॉपी केल्याचा आरोप केलाय आम आदमी पार्टीक खरें म्हणजे कॉपी संदर्भात कांयच उलोवपाची गरज ना म्हाका दिसता की प्रायम मिनिस्टरान ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात 2014 पासून कामाक सुरवात केली आणि ग्रीन एनर्जीच्यान आमचो देश जो आसा हे ग्रीन एनर्जीन हे आमी म्हणनात आमचो सरकारूय म्हणनात जाल्यार जग म्हणटा की ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात आमच्या सरकारान जी पावलां मारलीं आनी काम केलां पळय न्ही हें काम खूब व्हडलें आसा आनी म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की बाय 2060 हे ग्रीन एनर्जी म्हणजे कार्बन फ्री कंट्री अशा पद्दतीचें आमचें जें मिशन आसा तें आमी कंप्लीट करतले आणि म्हणून त्या नदरेंतल्यानूच खरें म्हणजे हें काम चालू आसा हेजे खातीर कोणाची कॉपी मारपाची आमकां गरज ना जे कॉपी मारतात तेंची कितें परिस्थिती जाल्या ती तुमी पळयलें जाता आनी कोण व्हडले लिडर येतले प्रचाराक पक्षाचे केंद्रीय नेते कोण येवपाचे आनी न्ही जशें की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसात किंवा अमित भाई शाह आसतले आमचे त्याच बरोबर बाकीचे आमचे जे म्हाका दिसता की स्टार प्रचारकांची आमची लिस्टूय डिक्लेअर जाल्ली आसा तेचे भितर नितीन गडकरी आसात देवेंद्र फडणवीस आसात राजनाथ सिंग आसात वेगवेगळी नांवां ते सगळ्या भितर आसात निश्चितपणान तातूंतल्यान जेंकां जसो टायम मेळटा आनी ज्या पद्दतीन खरें म्हणजे जसो कार्यक्रम थारता त्या प्रमाणे सगळ्याच जाण येवपाक लागतले